नमस्कार आणि येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। कोरोनान आनी 3 जाण गेले। जुवारीन पॉझिटिव्हाचो आंकडो 170चेर। कामगारांक शिफ्ट करूंक सप्तक जाले। सरकारा कडेन सुवात। दुयेंती वाडले। लॉकडावन वाडोवपाची मागणी। पंचायत मंत्र्याच्या वादग्रस्त ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दुरुस्ती आड परत हवा सुरू। घाईघाईन एका दिसाच्या अधिवेशनात दुरुस्ती नाका। ग्रामसभांनी चर्चा जाय। सरपंचांची बसका। राफाल फायटर जेटाची पहिली बॅच 29 जुलयाक भारतांत 5 राफाला जातात। एअर फोर्सान रुजू। सर्गेस्त रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकरान सय केल्ली फ्रांसाकडे 36 राफालांची डील। 12वी प्रुडन्स कॉलेजा प्रमाण एसएससी स्कॉलर्सांकूय सुरू। सोमार ते शुक्रार दनपरा 2 ते 4 प्रुडंटाचेर विद्यार्थ्यांक लेक्चर्स। भुरग्यांनी लाव घेवचो। हेडमास्टर संघटनेचो उलो। ऑगस्ट मेरेन स्कुलां उक्ती जावपाची चिन्नां ना। शिक्षण खात्याच्या नव्या संचालकान केले स्पष्ट। टिचरांचो पगार पडटलो टायमार। 2-3 दीस फाटीं फुडें जाव येता। आनी राजस्थानात गेहलोत सरकारांतल्यान बंड केल्ल्या सचिन पायलट गटाक 24 जुलय मेरेन थाकाय। हायकोर्टान निकाल दवरलो राखून बंडखोराक सभापती अपात्र थारावंक शकना। कोरोनाचे मंगळारा आनीक 3 बळी। गोंयान मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो पावलो 26चेर। जुवारी एग्रोतले पॉझिटिव्ह कामगार पावले 170चेर। मात सप्तक जाले। ह्या कोरोना पॉझिटिव्हाक कोविड केअर सेंटरांनी वा हॉस्पिटलांत शिफ्ट करूंक सरकाराक आजून जमिल्ले ना। लॉकडावन वाडोवचो म्हूण एक मागणी जायत आसा। सरकार म्हणटा निर्णय पंचायतींनी घेवपाचो ना। कोरोनान मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 26 तेकलो। मंगळारा 3 जाण गेले। एकल्याक कोविड हॉस्पिटलांतल्यान जाल्यार दुसरो जीएमसींतल्यान कोविड हॉस्पिटलांत व्हरतना गेलो। दोगांय 65 वर्सांची। तिसरो मरण आयिल्ले दुयेंतीक खोर्ले म्हापशेच्यान राती डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेल्लो, पूण हॉस्पिटलांत पावचे आदींच तो गेलो। ताचो कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह। जुवारी एग्रोन तांचे स्वताच्या खर्चान तांच्या कामगार आनी स्टाफाची टेस्ट केल्ली। सद्याक 171 कामगार पॉझिटिव्ह। मात तांकां अजून कोविड केअर सेंटरा वा हॉस्पिटलांत व्हेल्ले ना। तांकां व्हरूंक सरकारा कडेन सुवात ना। जुवारी एग्रो केमिकलान टेस्टिंग करून आपणाचे 300 वर्कर प्लस टेस्टिंग केल्ले आनी ह्या टेस्टिंग करून आयज 170 लोक एज ऑफ टुडे पॉझिटिव्ह आसा। आतां फाटले 6 दीस जाले ऑलमोस्ट 98 पेशंट्स जे आसा ते पॉझिटिव्ह आशिल्ले तांकां अजून पासून कोविड सेंटरान नाल्यार कोविड हॉस्पिटलान एडमीट करूंक ना। आनी आयज जो रिजल्ट येयला तो आनी 70 लोक म्हळ्यार ऑन एवरेज 170 लोक आयज पॉझिटिव्ह जाले। हांवें कलेक्टराक 2-3 दीस पयलीं कॉल केल्लो आनी तेणें म्हाका सांगलेलें कितें सिम्टमॅटीक पेशंट आपूण एडमीट करता म्हणून। आतां अजून पासून सिम्टमॅटीक पेशंट एडमीट जावना। आतां आउट ऑफ 170 more than 50% people are symptomatic patient and they are showing symptoms for the last 10 days, yet government does not find it necessary to admit these patients who are staying in Zuari headquarters and who by self Zuari have taken test. मडगांवा एचजीपीडीचे होलसेल नुस्तें मार्केटांतले बेशिस्तीक उपाय ना। लोक शिस्त पाळिना म्हणून मार्केट बंद। आता मार्केट सोडून रस्त्यांचेरूच नुस्तें विकूंक सुरू। लोकांची थंय झुंबड। I would like to say that I'm going every day for the morning walk, but I notice a wholesale market has been closed, and why this has become now wholesale market. From morning, if you could see, lots of there is no social distancing, no use of telling people. They should know very well what is going on all over India. They should take care of it, but I think that police also they're just taking around and they have to come and stand here. Full fledged आमगे market open जातली Friday, and we hope everybody will get good fish. पहले पैसे चालले जातले. So what do you have to say? I think नुस्त्या इंपाल येणारे wholesale fish वगैरे भाशेन, and there was no social distancing. आत कोण इकताय ते आमकां काय लागना. We strongly condemn whatever it is going on outside. आम्ही सारखे त्याच्या खिलाफ एचजीपीडीएन रापणकर आणि बोटकरांची बसका घेतली। मोठ्या बोटींचं फिशिंग सीझन ऑगस्ट
ऑगस्टात न्ही सप्टेंबरात सुरू जातलो। आयज पळय एसजीपीडीन मिटींग जाल्ले रिगार्डींग होलसेल मार्केट। एसजीपीडीन कितें न्यू रूल काडलो की 20 गाडयो जी आसा भायले एंट्री करपाक दितले मार्केटान आनी आमचे गोंयकाराचे फकत 15 गाडयो। सो आमी क्वेश्चन केलें ही मार्केट कोणाची? ही मार्केट ट्रेडराची और ही मार्केट गोंयचे नुस्तेकाराची। सो हेजेर आमी ताका सांगलां की जेन्ना तूं भायले नुस्तें नाल्यार ट्रेडराचें नुस्तें तुमी हाडटा गोंयांत तेंची कोण जबाबदार घेतलो? ते कोवीड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट घेवन ते येता, येयले जाल्यार ते मागीर क्वॉरंटायन करता। हें मेकनिजम कोणा कडेन ना। वोटकार रापणकार आहा ते प्लॅन करपा लागून तेंगे कितें डिमांड आहा तें चोवपा तेंकां आमी आपयल्ले आनी तेंगेली तेणी एक डिसिजन घेयलो आहा ही मार्केट आतां ओपन कोना जावपा। एक्चुअली फिशींग 1 ऑगस्ट ओपन चालू करपा जाय, बोटी दर्या वयताय, पूण तें डिसिजन घेयलां सप्टेंबरा स्टार्ट करपा बोटींग। आतां तें फिशींग स्टार्ट कोनाय 1 सप्टेंबर सावन स्टार्ट करूंक जाय आनी मार्केट तेन्ना देखून ते बंद करूंक लायताय कित्याक हे कोवीड केसीस आमगेल्यो गोंया आडवत आहाय आनी हे तर फिशींग हिंगा आमगेली मार्केट ओपन केली, मार्केट आनी थिंग जात ते भाशेन चड फास्ट जातली आनी तेंगे दुसरो डिमांड आहा त्यो भायल्यो गाडी येताय ट्रेडर्स जाल्यो त्यो दुसरे स्टेटीन येताय, खंयचे स्टेटीन येताय खबर ना आनी चडश्यो भायल्यो स्टेटीन चड केसीस आहाय आनी तेंगे डिमांड आहा तांकां टेस्ट करपाक आनी तें सर्टिफिकेट हाडपा जाय मार्केटां भितर सच न्हू। फोंडेचो आमदार रवी म्हणटा सरकारान लॉकडावन वाडोवचो, प्रत्येक फामिलीक नित्याचें सामान हाडूंक मार्केटात वचूंक एक पास दिवचो। कारण हितूंक श्रीमंत मोठो जात पात कांय लागना हे करून कोणा वळखना, करून श्रीमंत म्हणून वळखना, करून हो जातीचो ते जाती म्हणून पळयना। तो कोरोना म्हणजे सगळ्यांक लागता, तर सगळ्यांनी हेची काळजी घेवपाची। प्रत्येक कुटुंबाक एक पास दिवचो आनी त्या कुटुंबाचे एक मनशान कितें जाय जाल्यार भायर येवन घेवचें आनी वचचें आनी हें जर केलें जाल्यार कुटुंबाक एक पास, एक कुटुंबाक एक पास आनी हे पास करता आसतना हे पास डेप्युटी कलेक्टराचे किंवा पुलीस हांणी पास दिवचे एक फॅमिलीक आनी हे पास घरान घर पावतले 2 दीस भितर पास पावूंक शकता आनी ते कुटुंबाचे एकच मनीस भायर येवन कितें जाय तें व्हरूंक शकता। दुकानां उक्तीं दवरचीं, सगळें जाय तें सगळें ओपन दवरचें पूण एक मनीस त्या घराचो वचपाचो आनी सबज आनी कितें हाडपाक जाय ताजो दुसरो भाव वचपाचो एकट्यान तोच पास घेवन वचपाचो आनी कडक जे आसा ते पास चेक करपाचे हें सरकारान करचें आनी लॉकडावन करपा जाल्यार हें लॉकडावन अशें करचें पास दिवन। लॉकडावन म्हयनोभर वाडोवचो म्हूण मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकर मागता। वेलिंग प्रियोर पंचायतीन थारायला ते खंय सारकें। ज्यो कितें पंचायतीन डिसिशन घेतल्या अशी डिसिशन घेवची, तांची बाजार आसा हें आसा पूण तो हॉल तात्पुरत्या खातीर वापरतले तातूंत थोडी फॅसिलिटी दवरली जाल्यार कांयच गैर येना। तें डिसिजन सारकें आसा, फक्त सगळ्यांनी कॉपरेट करपाची गरज आसा, थोडे चिंतपाची गरज आसा सगळ्यांनी। म्हाका नाका तुका नाका म्हणून जायना, हें सगळ्यांक जावं शकता। आमी सुद्दां स्वताकार पयशे घेतली शिरोडे खातीर, म्हाका याद आहा, पूण आमी कित्याक घेतली? लोकां मदीं जागृती। पूण आज पिरोड मतदारसंघात ती मिटींग घेवन लोकां मदीं जागृती केल्या आनी तेंचे प्रश्न आज तांचे परत सोडयता ते परत तेणें आपयल्या कितें डिफिकल्टी आसा ते अशी जागृती जावन तर सगळ्यांनी एक मत जालें जाल्यार खंयी ते केल्या जाता। आतां केसी 1,500 जाल्ल्यो, लॉकडावन 1 म्हयन्या खातीर करा म्हणून 1 म्हयन्या खातीर 3 दीस 4 दीस 5 दिसान लॉकडावनान हो कोवीड कोरोना व्हायरस कमी जावचो ना, पूण ते करतना प्लॅनिंग करा। लोकांचे विरोधा उपरांत वेलिंग प्रियोर पंचायतीचे पंच, सरपंच आनी दोतोरांनी लोकांचे दुबाव पयस केले। आता लोक पंचायतीच्या प्लानाचेर तयार। पंचायतीच्या लॉकडावन बेकायदेशीर हें नोटिफिकेशन सरकारान फाटीं घेवचें, पंचायतींक लॉकडावन करपाक दिवचें म्हूण दवरले दिकरपाल पंचायतीची मागणी। आता तुम्ही जाणा की महामारी कोविड चालली आसा आनी इतले आता केसीस वाडलेले आसा। मेन म्हणल्यार आमची दवरली दिकरपाली आताच्या 4 दीस जाले, आयज सुद्दां आमकां केस मेळ्ळे तोळेबाण। अरावंड 30च्या वयर केसीस आमगे पॉझिटिव्ह केसीस मेळिल्ले आसा। आमी आतां कितें करप? आतां एक घरान भायर सरपाक जाल्यार इतलें आमकां रिस्क जाला। भुरगीं आसा धाकटी, जाणटेली आहा, ते कितें तेंकां कितें मिन्स तेंच्या हेल्थाचो कोण विचार करतलो? आनी दुसरें म्हणल्यार आमकां गव्हर्मेंट म्हणटा कितें आतां आमी हें बी करपाक शकना, खंय तेंच्यांनी लेटर धाडला आमी लॉकडावनूय करपाक शकना।
आतां हेजेर आतां फाल्यां सकाळीं कितें जालें पंचायती सपोज विलेज आमचे दवले दिकरपाली अश्यो केसीस वाडल्यो जाल्यार कशें जातलें. सो गव्हर्मेंटान मातशें हेजेर एक विचार करप आनी आमी एज अ पंचायत बॉडी आयज आमी डिस्कशन केल्लें आसा की हेजेर एक कितें तरी निर्णय गव्हर्मेंटान घेवपाचें, नाजाल्यार हें चड जातलें. फाल्यां सकाळ कितें जालें जाल्यार रिस्पॉन्सिबल हू वील बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. आनी आतां जायते लोकूय येयल्ले आसा ते मागता आमच्या कडेन की तुमी कितें बी करा, सरपंच तुमी कितें बी करा पूण हें लॉकडावन करा. दवल्ली दिकरपाली एटलीस्ट 7 days तरी लॉकडावन तुमी दवरा म्हणटा. आनी आमी तांकां पळय हेंच लेटर धाडटा, आमी धाडटा की आमी कांयच करपाक शकना हेजेर ह्या लेटराचेर. सो आय रिक्वेस्ट गव्हर्मेंट टू टेक सम इनिशिएटीव ऑन दीस. सरकाराकडे हे मागता असली नोटिफिकेशन ती तुम्ही दिले आमकां, डायरेक्टर ऑफ पंचायतीने आमकां दिला की तुम्ही लॉकडाऊन करू शकना म्हणून. जर आम्ही लॉकडाऊन करना आणि हे वाडत वयता केसीस, तुमचे कडेन आज सरकाराकडे बेड्स ना, तुमचे कडेन तुम्ही हेजेर घातला लोकांक म्हळ्यार वेटिंग लिस्टाचेर घातला. कोविड पेशंट हॅज टू वेट फॉर 3 days फॉर द बेड. जर तुमचे कडेन कंट्रोल जायना प्लीज गिव परमिशन टू द पंचायत की तेंच्यांनी एटलिस्ट त्या आपल्या गांवच्या लोकांची तेणी चिंता करपाची तांकां रायट आसा. एटलिस्ट आमचो गांव आमी लॉकडावन करपाक आमकां रायट दियात, इतलेंच हांव सरकाराकडे मागता. आनी लोकांकूय जाय, लोक स्वता येयले हांगा की बाबा तुमी आमचे गांव हें करा, लोकांच्या बऱ्या खातीर आमी रेडी आसा आमी सगळ्या दुकानां बंद करपाक. सो आज परत एक फावट कुंकळी इंडस्ट्रियल स्टेटीक कांय पॉझिटिव्ह केसीस मेळिल्ले आसा. सो लास्ट टायम इंडो स्पिरीट ह्या कंपनीक 10 आनी ग्लोबल स्पात ह्या कंपनीक 16 केसीस मेळिल्ल्यो. सो आयज परत एक फावट कुंकळी IDC भितर शिर्डी स्टील ह्या कंपनीक 8 केसीस मेळिल्ले आसा. सो लास्ट टायम आमी सरकाराक सांगिल्लें आनी सरकाराक आमचे डिमांडय सांगिल्लें की जाता तितले बेगीन ह्या कंपनी भितर स्वॅब टेस्टिंग जावचें, त्याच बरोबर हिंगा कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर करचो म्हणून आनी कुंकळ्याक कोवीड सेंटर जावंक जाय म्हणून. पूण आमचे एकूय डिमांड सरकारान अजून पर्यंत फुलफील केले ना. पंचायत मंत्री माविनाचे वादग्रस्त ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दुरुस्ती आड पंचायतींनी परत हवा सुरू. ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिवपाच्या अधिकारा सरकार एका दिसाच्या अधिवेशनात कायदो दुरुस्ती हाडूंक सोदता. तिका तिसवाडीचे सरपंचाचो विरोध. सरकारान ही दुरुस्ती हाडचे पयलीं खंय ग्रामसभांनी चर्चा जावंक जाय. एका दिसाच्या अधिवेशनात घाई गडबडीन असली दुरुस्ती कित्याक काय म्हणून प्रश्न. लोकांक कडेन दवरचो डिस्कशनाक, पंचायती कडेन दवरचो, सगळ्या सरपंचांक सगळ्या पंचांक ह्या एमेंडमेंटाक जें ताणें मांडलां तें दाखोवन ही ट्रान्सपरन्सी ताणें दाखोवची आनी तो एमेंडमेंट लोकां कडच्यान पयलो पास जावं दी. मागीर ताणें गव्हर्मेंटाक व्हरोन एसेंब्लींत घालून ताचेर डिस्कशन करून तो एमेंडमेंट फुडें गेल्यार जाता. तो आवाज दर्यांसून पलतोडी येता म्हणसर कडेन पावना जाय CMचे तयार कानार. म्हणटच म्हजी विनंती आहा ह्या सरपंचांक, जे BJPचे MLA आहा जे रिप्रेझेंटींग दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी, तुमी मातशें गोड धरा आनी तुमचे आमचे MLA ते BJPन गेले ते फळेकांत आहा, तांचे कडेन CM आयकतलो. आनी कित्याक CM फायनली दीस इज विथ चीफ मिनिस्टर, बिकॉज आमचो पंचायत राज मिनिस्टर पळय आहा तोय एक MLA आनी मिनिस्टर, बट मुख्यमंत्री म्हणटा पळय तो फायनल न्ही. सो तें तूं असेंब्लीक हाडलें बसून जाल्यार आनी एडमीट जालें जाल्यार इट देर हॅज टू बी ट्रान्सपरन्सी ऑन दॅट. राफाल फायटर जेटाची पहिली बॅच 29 जुलयाक अंबाला एअर बेजार पावता. भारताच्या वायुदळान फ्रांसाकडच्यान घेतिल्ल्या 36 राफालांतली पहिली 5 येतात. एअरफोर्स पायलट आनी क्रून ह्या नव्या जेटांचेर खासा प्रशिक्षण घेतला. चीना आड तणाव आसतना राफालांची एंट्री निर्णायक. आदलो रक्षा मंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकरान फ्रांसा बरोबर 59,000 कोटीचे 36 राफालांची डील सय केल्ली. प्रुडंट स्कॉलर्स 10वेच्या भुरग्यांक लेक्चर्सांची खासा कार्यावळ मंगळारा 21 जुलया सावन सुरू जाली. कोविडाच्या परिस्थितीन स्कुलांनी शिकोवप शक्य ना. प्रुडंटान सुरू केल्ल्या ह्या उपक्रमाचो 10वेच्या भुरग्यांनी लाव घेवचो म्हूण गोवा हेडमास्टर्स संघटनेन उलो मारला. सोमार ते शुक्रारा दनपारां 2 ते 4 2 लेक्चरां आसतलीं. 12वेक प्रुडंट स्कॉलर्स लेक्चर्स माळ चलता तशीच 10वेची. 12वेच्या यशस्वी उपक्रमा उपरांत प्रुडंट आणि गोवा हेडमास्टर्स असोसिएशन तुमच्या मुखार घेऊन येता 10वेचो अभ्यासक्रम. पळयात शिक्षणाची एक वेगळी पद्धत. प्रुडंट स्कॉलर्स सोमार ते शुक्रार दनपारां 2 ते 4 वरांचेर.
I should appreciate Prudent because Prudent has taken this initiative initially for higher secondary students. 12वीच्या भुरग्यांक जेन्ना इनिशिएट घेतले त्यांना we thought that SSC should also be included, and I have more than a list of more than 50 teachers who have volunteered themselves to give their services for this Prudent SSC scholar. And I think that's why this facility of having all these videos on YouTube and on your Facebook, that will definitely help our SSC students. Maximum कशें आसा की 10वीच्या भुरगे जे टीव्हीचेर पळोवपाक मेळटा, म्हणजे कशें आसा बारकेले स्क्रिनीचेर न पळयता, आणि साधारण आमकां स्टुडंटान जो टायम दिला 2 ते 4 हो खरो बरो टायम आसा, ज्या टायमार भुरगे टीव्ही समोर बसून व्हडल्या स्क्रिनीचेर टिचर्स शिकयता ते पळयतले. दॅट विल बी 100% बेनिफिशियल. It is a period of uncertainty due to COVID-19. The schools have not reopened till now, and I think there is no guarantee even opening for the next 2 months with the rising cases of COVID. The school are working out ways and means to reach out to the students by using the various digital methods, online, offline. But due to many factors, it doesn't reach to all the students. Might be coverage problem, might be they don't have the teachers who know the students. Teachers who know the matter will be delivering the students, the lesson to the students. And we have to make it a point it reaches out to everyone. ऑगस्ट मेरेन स्कुलां उक्ती जावपाची चिन्नां ना. शिक्षण खात्याचो नवो संचालक संतोष आमोणकरान प्रुडंटा कडेन उलयलो. हे विशीं खात्यान सरकाराक रिपोर्टूय धाडला. HRD मंत्रालयान राज्या कडच्यान स्कुलां सुरू करपा विशीं सुचोवण्यो मागिल्ल्यो. शिक्षकांक पगार टायमार पडटलो, 2-3 दीस फाटीं फुडें जाव येता म्हूण ताणें क्लियर केलें. आदल्या सर्क्युलरान कोफुसांव जाल्ले. पळय तूं सद्या सिच्युएशन सामकें आसा न्ही. म्हाकाय दिसतालें पयलीं म्हणजे जुनान जुलयान ऑगस्टान जातलें म्हणून. हांवूय थंय हांगा DED कॉलेजचो प्रिंसिपल. आमी प्लॅन केल्लो की 15 ऑगस्टा नंतर क्लासीस सुरू करपाचे आनी अप्रुवल सुद्दां घेतलेलें आमी. पूण इल्लें सिच्युएशना प्रमाणें आनी जर सिच्युएशन जर सामकें वर्स्ट जालें जाल्यार इट वील डिले. आतां सद्या ऑगस्टान पॉसिबल ना. पॉसिबल ना म्हणजे आतां सद्याची सिच्युएशन पळयत जाल्यार म्हाका तरी दिसना. वी आर ऑलमोस्ट इन द लास्ट वीक ऑफ जुलय. म्हाका तितून हें आसा डावटफूल आहा. आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान टिचर्स आनी जे पेरंट्स आसा पळय तांचे सजेशन्स मागलेले की केन्ना स्कूल रिओपन करपाचे आनी बाकीचे आनी कितें सजेशन्स बी आले म्हणजे पेरंट्सांक ते मागले न्ही. आमी आजूच सेम न्ही आतांच आमी आमचे हे धाडला सरकाराक. आत्तां गेल्या फायल ते क्वेश्चन दिल्ले ते आमकां. परत तुमी सरकाराक धाडला मागीर सरकार सेंटराक धाडटले. सेंटराक तुमी कन्वे करतले. आनी जी सॅलरी येवपाक टिचरी ती डिले जातली. सॅलरी तेंची म्हाज्या हिसपान टायमार जावपाक कांय हरकत ना. जावन एक 2-3 दीस फाटीं फुडें वचत. म्हणजे अशी एकदम डिले 15 दीस कशी जावची न्हू. आमी ते सारखे म्हणजे काळजी घेवन इवन शेनवार आयतार बसून ते कंप्लीट करून घेतले आनी ते कन्फर्म केला एकाउंट्सा कडेन आतांच आमच्या एकाउंट सेक्शनाक. तेंच्यांनी सांगत तसो डिले जावचो न्हू. एकूच जाल्ली ती आनी त्याच खातीर ते आमचे दोनूय सेक्शनांतले क्वॉरंटायन जाले. तांकां कॉन्टॅक्टान ना सद्या ना. ना दे आर क्वॉरंटायन फॉर 14 days. आनी टिचरी चडशा मागणी केली की आपूण ऑनलायन आमी बेटर काम करूं शकता घरा बसून. सो ऑनलायन बेटर काम करूं शकता. सो तुमी आमकां स्कुलान फोन आनीक रिस्कान घालूं शकता जेन्ना सगळे टीचर एकाच कडेन येता. तेजेर तुमी कितें एकीच कडेन अशें ना. म्हणजे सद्या येता पूण तांकां रूल सगळे पाळपाक जाय. स्टॅगर्ड डिस्टन्स दवरून काम करतात. सद्या तरी ते डिस्टन्स दवरून काम करतात. आनी ते चडशे म्हणटाले की आमी घरा कडेन बसून ऑनलायन बेटर तेजें डिसिजन जातलें. आता घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच मिळूया.
राजस्थानात गेहलोत सरकार आणि काँग्रेसींतल्यान बंड केल्ल्या सचिन पायलट गटाक 24 जुलय मेरेन थाकाय. बंडखोर पायलट गटाच्या 18 आमदारांक सभापतीक 24 जुलय मेरेन अपात्र करूंक मेळचे ना. निकाल राखून दवरतना हायकोर्टान स्पष्ट केला. सभापतीचे अपात्रताय नोटिशी आड पायलट गट हायकोर्टान गेल्लो. कसलीच बंडखोरी केल्ली ना म्हूण पायलट गटाचो दावो. एमपीटी कोविड केअर सेंटराच्या स्लॅबाक गळटी. सगळे उदक स्लॅबांतल्यान जमनीर पातळटा. सकल रावपाची माणसुकी ना. आदींच दुयेंसांचे वजे तातूंत सेंटराची दशा. भितरले परिस्थितीचे व्हिडिओ व्हायरल जाले. मुरगांवच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक परिस्थितीची कल्पना आसा. थंयच्यान खंय आतां पेशंटांक शिफ्ट केल्यात. रिपेराचें काम जातकूच तांकां परत सेंटरान शिफ्ट करतले. 6 रूम्स थंय लिकेज जाताली वेरीन वॉटरप्रुफिंगाचें काम आमचें चालू आसा आनी दोज 6 रूम्स पेशंट्स ऑलरेडी जेन्ना लिकेज जाता म्हणून कळ्ळें. फ्रॉम दॅट टायम पेशंट्स हॅव ऑलरेडी बीन रिमूव्ड. आय हॅव ऑलरेडी स्पोकन वीथ इनचार्ज डॉक्टर and it is learned that patients are not residing in those rooms where the leakage is. So those have already been removed and work of waterproofing is going on already. So once it is perfectly finished, then we will put patients in those rooms. सध्या सांग की तुम्ही शिफ्टिंग बी करपाचें जस्ट इन केस चड टायम लागत जाल्यार. No, see, as of now they are already vacant. So there is no question of shifting. सो फाल्यां आमी एकदां जशें थंय काम जे वॉटरप्रुफिंगाचें आसा तें कित्याक पावस पडटा तशें आमकां कळटा की बाबा थंय लिकेज आसा काय ना. सो इफ ते जर परफेक्ट आसा म्हणून आमकां कळ्ळें जाल्यार सबसिक्वेंटली वी वील स्टार्ट एडमिटींग पेशंट्स इन दोज रूम्स. अदरवायज एज लॉंग एज दॅट वर्क इज नॉट परफेक्ट वी आर नॉट एडमिटींग पेशंट्स इन दोज रूम्स. सद्याक तरी तें आतां बंद आसा. सद्या बंद आसा आनी कामूय चालू आसा. येस वॉटरप्रुफिंगाचें काम चालू आसा आनी त्या जे हातून आशिल्ले थंय पेशंट्स ऑलरेडी थंयच्यान काडले आनी देर आर नो पेशंट्स देर. साळगांवच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पा वयल्यान काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाचे एकमेकाचेर फारार मंत्री आसतना जयेशान प्लांटा आड नेमके कितें केले ताचे डॉक्युमेंट दाखोवचे म्हूण आव्हान यतीश नायकान दिल्ले. जयेश म्हणटा आपणे विरोध केल्लो ताचेर मायकलूय उलयल्लो. मात प्लांटाच्या विस्तारा विशीं मंत्री म्हूण जयेशाक खबर नाशिल्ली. मंत्रिमंडळांतल्यान काडून वडे मेरेन जयेशान कांयच कित्याक केलें ना. My surprise on record during after the cabinet. Michael Lobo himself has said that my counterpart February जाल्या एप्रिलान तो म्हणटा की my counterpart from Saligaon is also opposed to the garbage treatment plant म्हणून. पेपर म्हणटा पळय हांवें पेपर्स हाडलेले आसा आनी नॉट ओन्ली पेपर्स बट आय हॅव हायकोर्ट जजमेंट्स. हायकोर्टाची जजमेंटां पास केल्ली आसा रायट फ्रॉम 2003 टील 2019 and 2020. बट लिटरली पीपल आर बीन फूल्ड. म्हाका पिशान काडली हो प्लॅन हो करता दिवपाक खबर ना. 2013च्यान एडवोकेट ह्या दिशान एकूय ऑर्डर पळोवंक ना. दीस जॉब वॉज एक्चुअली ऑफ लर्नेड एडवोकेट रादर दॅन मी गोईंग टू ऑल अँड डिगिंग आउट ऑल दीस. हे सगळें म्हाका करपाची गरज नासली. जर आमचे शिकलेले आनी तेन्ना 2013च्यान हो मॅटर जर कोण फॉलो अप करताले तेंच्यांनी जर हें काम केल्लें म्हाका हितून वचचें पडचें. कितें ताका आनी कितें म्हणपाचें त्या मनशाक. पेटिशन फायल केल्लें कोणें? डीन डिक्रूज गोवा फाउंडेशन तांणी पेटिशन फायल केल्लें हायकोर्टान. त्या पेटिशन आमी त्या पेटिशनाचे जो दाखयता ऑर्डरी ते ताका मंत्री आसतना दिश्टी पडना काय मंत्री आसतना ताका खबरूच ना थंय लक्षूच दिवना. तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें जालां हें तुका गव्हर्मेंटांतल्यान मंत्री म्हणून तुज्या मेजार येता आनी तो पळय सांगता मायकल लोबोचें दाखयता एक कटींग कसलें तरी. मायकल लोबो ते कटींग जावन मायकल लोबो आत्र्या पयल्यान आज हें उलयता फाल्यां तें उलयता ताजेरूय उलयता. तें सगळें आमी मान्य करचें ट्रूथ म्हणून. मायकल लोबो म्हणटा तो कितें उलयता तो. सो तें सगळें मान्य करचें. 18 फेब्रुवारी कॅबिनेट डिसिजन जालें 19 14 जुलयाक तुका ड्रॉप केला कॅबिनेटांतल्यान. सो कितले म्हयने जाले ह्या पिरियडान एक तरी बाबा तुवें लेटर केला कित्याक एज मंत्री तुवें लेटर केला. ह्यो खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.